रिचा भाव भयणीनो, आयज चेडू भुरग्यां खातीर भेटयल्लो आयतार आमच्या महाधर्म प्रांतान आमी पाळटा. नियाळ करता आसतना थोड्या चेडवां बायलांची नांवां घेता. हीं नांवां आमी सगल्यांनी आयकल्यात. बिल्कीस बानू हे वस्तुरीची आमी खबर आयकल्या. गुजरात रायट्स हातून गँग रेप तिचो जाल्लो. तिच्या 3 वर्साच्या भुरग्याक ताची तकली फोडून मारून उडयल्ले. त्याच बरोबर ताच्या घोराब्यांतल्या 14 जाणांची मर्डर जाल्ली. आनीक फाटीं आमच्या सरकारान जेन्ना आझादी का अमृत उत्सव मनयतात तेन्ना ह्या 11 जाण जे कन्विक्ट्स आसले तांकां सोडले, रिलीज केले. आनी रिलीज करपी जे पॉलिटिशियन आसात तांणी ताचे विशीं उलयले की तो ब्राह्मण, तांचे वॅल्यूज हाय, अशे भशेन उलोवन तांकां सोडून दिले. बेश्टेच सोडूनच दिवंक ना, गांवांत भितर आयलो तेन्ना तांचो सत्कारूय केलो. हे तेच जाणी बिल्कीस बानू हाचेर बलात्कार केल्लो आनी ताच्या घरच्यांक मारून उडयल्ले. आतां ह्या दिसांनी आनीक नवीं नांवां आमकां आयकूंक आयल्यात. आमच्या गोंयांत फेमस जाला आतां सोनाली फोगट, तें एक स्टार. तेच बरोबर पॉलिटिकल पार्टीन ताका व्हडलो जागो आसा. इन्फ्लुएन्शियल कार्य करता. जाल्यार ताचो जेन्ना खून जालो आनी ताचेर अत्याचार जालो, बलात्कार जालो, ताचेर आड गेल्ल्यांक धरून दिवपाक आमचे पुलीस आनी आमचो सरकार, आमचो चीफ मिनिस्टर खूब भार घेवन वावुरले आनी आजून पासून वावुरतात. शाबासकी तांकां. कित्याक एक वस्तुरीचेर जेन्ना हो अत्याचार जाला, बलात्कार जाला, ताचो मर्डर जाला, तेन्ना जे कोणें तें केलां तांकां धरून तांकां नितीक पावोवपाकूच जाय. आनीक एक नांव ह्या दिसांनी आमकां आयकूंक येता, सिद्धी नाईक. सिद्धी नाईक म्हणटा तें आमचें गोंयकार चेडूं. ताचेरूय बलात्कार जाल्लो, ताकाय मारून उडयल्लें दर्याचे देगेर. आनी फाटीं कोर्टान म्हणलें नो एविडन्स, केस क्लोज्ड. ताचेर बलात्कार जावंक ना वा ताचो खून जावंक ना अशें म्हणूंक ना, पूण सिद्धी नायकाचेर बलात्कार जाला आनी ताचो खून जाला, ताचो एविडन्स ना, देखून केस क्लोज जाल्या. आनीकूय आमकां उगडास आसतलो निर्भया. निर्भया म्हणटा तेन्ना आख्खो आमचो देश हालोवन पडलेलो. न्हयच फकत आमचो देश, पूण आख्खो संवसार एके भशेन हालोवन पडलेलो आनी सगल्या वाटेन तावन आवाज जाल्लो. जे कोणें वायट केलां तांकां फाशीर चडोवचे, टू बी हँग्ड अँड टू डेथ. जरूय आमी आमचो पाप साहेब आतां काय बरे भशेन सांगता डेथ पेनल्टी आहा ती काडून उडोवपाक जाय, पूण आख्खी परजा एके भशेन हो बोवाळ मारपाक लागलोली. भाव भयणीनो, आनीकूय जायत्यो असल्यो केसीस आसात, न्हयच फकत रेप आनी मर्डर, आनीकूय दुसऱ्यो. आमच्या चेडवां बायलांचेर जे अत्याचार जातात ताचे विशीं उलयत रावल्यार काबार जावच्यो ना त्यो केसी. थोड्यो पेपरांचेर येयल्ल्यो आसात, थोड्यो न्यूजांत आयिल्ल्यो आसात, थोड्यो न्यूजान येवंक ना. थोड्यो दुसऱ्यांगेर घडल्यात, थोड्यो घडये आमगेर घडल्यात. पूण आमच्या चेडवां बायलांचेर जायते तरेचें वायट जालां आनी जाता. हें संवसार आयज पासून मानून घेता आनी तांचे पासत आमी बरें करूंक जाय, तांकां राखूंक जाय, सांबाळूंक जाय, तांकां न्हीद दिवपाक जाय, हें सगळे जाण उलयतात. हेच बाबतीन आमच्या भारताच्या सरकारान कांय बऱ्यो येवजण्यो भायर काडलेल्यो आसात. बेटी पढाओ, बेटी बचाओ, आनी तेच बरोबर आमच्यो बेटी ज्यो आहा, आमच्यो धुवो ज्यो आसात तांचे पासत स्किम्स पासून काडलेल्यो आसात. इस्कॉलाक वचपाक सायकली दिल्यो थोड्या चेडवांक. तेच बरोबर काजार जावपाक लाडली लक्ष्मी दिली. आनी तशेंच आनीकूय जायत्यो आसात. म्हणटूच स्किम्स काडलेल्यो आसात, स्लोगन्स केल्ले आसात काय बरे, बेटी बचाओ, बेटी पढाओ. भाव भयणीनो, जायते पावटी आमचे एक्टिविस्ट जे आसात वो समाजान जे एनालिसीस करतात ते म्हणटात हे सगळे स्लोगन्स फकत स्लोगन्सूच उरल्यात. ह्यो स्किम्स आसात त्यो फकत थोड्यांकूच पावल्यात, भोव करून जांचे लागीं इन्फ्लुएन्स आसात.
जांकां इन्फ्लुएन्स ना, जांचे लागीं पदवी ना, वो जीं व्हडले व्हडले फामिलींतलीं येनात असल्या चेडवांक बायलांक एके भाशेन तांचेर फकत ओनीत जाल्या. आनिकूय एक मुद्दो आमच्या मुखार येता. ह्या दिसांनी हो एक प्रश्न ट्रेंडींग जाल्लो आसा. जेन्ना निर्भया जालें, ही केस जाली, तेन्ना सगल्यांनी एके भाशेन बोवाळ मारली, सगळे जाण आयले आनीक जे कोण रेपिस्ट आसात तांकां हँग ऑन टू डेथ म्हूण बोवाळ तांणी मारली. आयज आतां जेन्ना बिल्कीस बानू हाच्या रेपिस्ट जे आसात तांकां सोडले, तेन्ना चड बोवाळ जावंक ना. कित्याक काय, तें धर्मान मुस्लीम म्हूण होय प्रश्न आयलो. तर भाव भयणीनो, ह्यो थोड्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. वेगवेगळे तरेन आमी आमच्या चेडवां बायलां सगळें अत्याचार जातात ताका आमी रिएक्ट जाता वा ताका आमचो जबाब दिता. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमी आमच्या गोंयांत जेन्ना चेडूं भुरग्या पासत हो आयतार भेटयल्लो आसा, काय बरो विशय आमकां आंकवार मारी भाशेन आमी जेजूची नीज पाटलावदारां जावं. आनी नीज पाटलावदारां जावंक आमकां उलो मारला तेन्ना आयचें वाचप. शुभ वर्तमानान जेजून हीं उतरां 3 फावटी म्हणलें, म्हजो शीस जावं नजो. कोणें जावंक नजो? जो कोण आपणाच्याच वस्तूंक चिटकोन आसा वा आपणाच्याच मनशांक चिटकून आसा, ताच्यान म्हजो पाटलाव करूं नजो, म्हजो शीस जावं नजो. जो कोण आपलो दिसा दिसपट्टो खुरीस उबारिना वा खुरीस कुशीन दवरता आनी म्हजो पाटलाव करूंक सोदता, ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. वो ज्या कोणें तयारी करूंक ना, आपणा लागीं आसा तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावं नजो. भाव भयणीनो, कितें सोर आसा गाय आमी जेजूचे शीस जावप आनीक ह्या आमच्या चेडवां बायलांचे निती पासत वावरप. हाचें पयलें वाचप जाणवायेच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी जाणवायेच्या पुस्तकान खेरीत भाशेन एक उलो मारलेलो आसा, वो एक आमकां वस्त दाखयिल्ली आसा. ह्या संवसारांत आनी ह्या समाजांत जाणार आसात आनी नेणार आसात. जे कोण नेणार आसात तांचे वरवीं वा तांच्या नेणारपणाक लागून आख्खो समाज एके भाशेन पाड जावपाक शकता, वा ह्या समाजाक घाये पडपाक शकतात. जे कोण नेणार आसा ताच्या नेणारपणाक लागून. एक जाणार आसा जाल्यार हे एक जाणाराचे जाणवायेक लागून हो आख्खो समाज नवेपण आनी बरेपण घेवपाक शकता. दोनूय वाटेन आसा. जाल्यार जाणवायेचें पुस्तक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां उलो मारता आमी जाणां जावपाक, आमी फरक करपाक, बरें कितें आनी वायट कितें हें आमी ओळखून घेवपाक, समजून घेवपाक जाणवाय आयज आमकां उलो मारता. आनी ही जाणवाय भाव भयणीनो आमकां सगल्यांक दिल्ली आसा. आमी कोण एंडी म्हणटात ती न्हू. सादेपणान आमकां नॅचरल लॉ जो आसा तातूंत समजता सारकें कितें न्हू, बरें कितें वायट कितें हें आमकां समजता. पिशेपण कितें आनी जाणवाय कितें हें आमकां समजता. जाल्यार ही जाणवाय आमी घेवन जें कितें समाजान आमी करूंक जाय तें करूंक आमकां मुखार आपयता. बो करून हें जाणवायेचें पुस्तक हें वाचप जेन्ना घेता तेन्ना आपणाकूच पाठ करून देसा पासत आनी आपल्या देसाच्या भाव भयणां पासत कशे भाशेन वावरूंक जाता तें आमकां खेरीत भाशेन शिकयता. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमी करता, आमी जाणवाय घेता, आमी खबर घेता, जाल्यार मुखार कितें करचें? मुखार करपाच्यो वस्तू जायत्यो आसात आनी जें कितें करपाक जाय तो जेजूचो पाटलाव, जाल्यार जेजूचो पाटलाव करपाक भोव अवघड आसा आयज. सोंपें न्हू जेजूचो पाटलावदार जावपाक. देखूनच आयच्या ह्या वाचपान म्हजो शीस जावं नजो हीं उतरां मेळटात. आडकोडी आसात आनीक आमी ह्या आडकोडीचेर जैत व्हरतलो जाल्यार जेजूक चिटकून रावपाची गरज आसा. आनी जेजूक चिटकून रावप म्हणल्यार कितें? जेजूची शिकोवण आमच्या जिवितांत घालप. हाच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यून पावलू फिलेमोन म्हणटा ताका चीट बरयता. भाग्यून पावलू बणकणींत आसलो आनी जाणटे पिरायेर पावलेलो. जायते फावटी ताका बणकणीन घातलेलो, जायते फावटी भायर सरलेलो आनी जायते आपल्या हे ल्हान ल्हान पवित्र सभा ज्यो घडून हाडल्यात तांकां तो मेळूंक वेतालो, तांकां चिटी बरयतालो. तेच बरोबर थोडे मनीस जे आसात तांकांय ताणें चिटी बरयल्यात. तातूंतलो एक फिलेमोन.
फिलेमोन म्हणल्यार आमच्यान समजूंक जाता आमचे भाटकार आसात ते भाशेन कशे, तांचे लागीं चाकर आसात, जाल्यार हो फिलेमोन म्हणटा ताचे लागीं हो चाकर आसलो, हो गुलाम, त्या तेंपार ते गुलाम आसले, स्लेव्स. आनी ऑनेसिमस म्हणटा तो ह्या भाटकाराचो वा ह्या फिलेमोन म्हणटा त्या व्हड मनशाचो एक असलोच एक स्लेव, एक गुलाम. कांय कारणाक लागून तो एके भाशेन घरूच सोडून गेलो, पडून गेलो, पारपोड जालो, बडे कसले तरी चुकीक सांपडलेलो. आनी फिलेमोन हाचे कडलो तो पयस पडून गेल्लो. ताका धरून बोणकोणीन घातलेलो तेन्ना तो भाग्यून पावलूक मेळटलो. आनी पावलू ताचे भितर जें बरेंपण आसा तें ओळखून घेता. वायट आनी बऱ्या मदें जी अंतर करपाक जाय ती करता. आनी तें समजून घेतल्या उपरांत ताच्याय जिवितान एक आकारणी कशी हाडटा. हो जो एक गुलाम आसलो, पडून आयिल्लो, पारपोड कसो जाल्लो, ताचें जिवीत जाग्यार घालता. आनी त्या उपरांत फिलेमोनाक चीट बरयता. हांव जाणटे पिरायेर पावलोलो आनी ह्या मनशाची वो ह्या चाकराची जरी तर म्हाका सेवा मेळटा जाल्यार म्हाका बरें, पूण ताका म्हजेशी दवरूंक हांव सोदिना, कित्याक तो तुजो चाकर, देखून ताका तुजेशी परतून धाडटा. आनी चीट बरोवन धाडटा तेन्ना म्हणटा जे परी तूं म्हाका घेतलो, कित्याक फिलेमोन म्हणटा ताणें क्रिस्ती भावार्थाक वेंग मारलेली, जेजूक मानून घेतलेलो. जरी तर तुवें जेजूक मानून घेतला आनी जरी तर तूं म्हाका बरो मानान घेतलो, हांव जेजूचो शिस म्हणून वो जेजूचो आपोस्तल म्हूण, जाल्यार म्हाका घेतलो आसलो तेच भाशेन ह्या पारपोडाक घे, ह्या तुज्या चाकराक, ह्या तुज्या गुलामाक घे, ऑनेसिमुसाक घे. पूण एक चाकर कसो, एक गुलाम कसो न्हू, पूण तुजोच भाव जाल्ल्या भाशेन, वो हांवूच तुमगेर आयलोल्या भाशेन तूं ताका मानून घे, हें बरोवन तो चीट धाडटा. भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जरी तर ही चीट चिंतली आनी असली चीट समज आमकां जण एकल्याक आयिल्ली, पावलून बरयल्ली, कितें जावपाचें काय? सोंपें जावपाचें? जो कोण पारपोड जावन गेला, तुका घोडे फटोवन गेला आनी तुवें ताका बणकणीन घातला, ताका आतां तुजो भाव म्हूण घे, हें करपाक जावपाचें काय? जाल्यार भाव भयणीनो, जेजूच्या शिसांची वागणूक असली. जायते फावटी ज्यो वस्तू आमच्यान जायना, करूंक आमच्यान जावचें ना असलें दिसता, त्यो अवघड आसा, पूण त्यो बऱ्यो आसात, सारक्यो आसात, त्यो करपाक जाय त्यो करूंक आमकां आपयता. अनितीचेर आड झुजपाक आमच्यान जायना. आडकोडी जायत्यो आसात. जे कोण अनीत करता तांच्या हातान पदवी आसा, तांच्या हातान पॉलिटिकल पावर आसा, तांच्या हातान दुडू आसा, तांच्या बोटांचेर आमचे पुलीस खेळटात. हें सगळें जाणा जाल्या उपरांत जरी तर ह्या उमक्या मनशां पासत बो करून आतां आयज जेन्ना आमी चेडू भुरग्यां पासत हो दीस भेटयल्लो आसा, ह्या चेडवां पासत, ह्या बायलां पासत जांचेर असलो अत्याचार जाल्लो आसा, तांचे पासत उबो रावतलो जाल्यार म्हजेर आड जाय तें येवपाक शकता. ह्या पासत हे निती पासत उबो रावंक म्हज्यान जायना. म्हज्यान जेजूचो शीस जावं नजो. हें भाव भयणीनो आयज आमच्यान समजूंक जाता. शीस जावपाक कोणाक आपयल्यात? शीस जावपाक सगल्यांक आपयल्यात. लोक आसा तांकां आपयल्यात, पॉलिटिशियन आसा तांकां आपयल्यात, पुलीस आसात तांकां आपयल्यात. ज्या कोणाचेर अत्याचार जाला, ज्या कोणाचेर बलात्कार जाला, अनीत जाल्या, तांकांय जेजूची पाटलावदारां जावपाक आपयल्यात. तर आमकां सगल्यांक जरी तर जेजूची पाटलावदारां जावंक आपयल्यात जाल्यार एक एकल्यान जे गतीन आमी आसा ते गतीन आमी जेजूचो पाटलाव करपाकूच जाय. आयज आमचे जायते क्रिस्ती पॉलिटिशियन्स आसात. हें सगळें जेन्ना वायट जाता तांचो आवाज खंय आसा? खंय आयकूंक येता आमकां तांचो आवाज? न्हूच फकत बायलांचेर आनी चेडवांचेर, आमच्या धर्माचेर पासून जेन्ना कितेंय वायट जाता, आमचे म्हणटा ते क्रिस्ती पॉलिटिशियन्स खंय आसात? आयज जेन्ना हे सगळे तरेचें वायट जाता, बो करून आमच्या चेडवां बायलांचेर आतां हो एक आवाज आमच्या गोंयांत चालू जाल्लो आसा. सोनाली फोगट हाचे पासत आमचो चीफ मिनिस्टर आपूण मुखार सरलो. बरी वस्त. पुलिसांक सगल्यांक सांगलें, सगळें आख्खो पुलीस फोर्स लायलो, सगळें इन्वेस्टिगेशन करून तांकां धरपाक. आवाज वो कित्याक लागून? ते तुमचे पॉलिटिकल पार्टीचे कार्यकर्ता देखून, वो तें एक स्टार देखून. आनी आमचें सिद्धी नायक आसा ताका कित्याक न्हीद ना? ती केस कित्याक बंद केली? ह्याच इतल्याच वेगान ही केस करपाक वो
हांगासर आमच्या ह्या चेडू भुरग्याक ही न्हीद दिवपाक कित्याक वावरूंक ना आमचो चीफ मिनिस्टर, कित्याक वावरूंक नात आमचे पुलीस? हो आवाज आयज आमच्या गोंयांत चल्लेलो आसा. भाव भयणीनो, असलो आवाज करतात तांकां घडये माल पडपाक शकता, ते घडये फाल्यां जेलीन आसपाक शकता, व तांचेर आनीक नाका जाल्ल्यो केसी येवपाक शकता. भोव करून आमचे एक्टिविस्ट जे आसात, जे उक्तेपणी उलयतात तांकां. आनी जायते फावटी घडये आमचें मन हे एक्टिविस्ट आसात ते उलयतले, जे कोण उलोवपी आसात तांकां उलोवं दिया आनी आमी पळोवया कितें जाता तें. आमी जायते फावटी आमचो एकूय आवाज काडिना, आमच्या भुरग्यां पासत, आमच्या चेडवां पासत, बायलां पासत. आमी घडये आमचेच मदें उलयता तेन्ना घडये चुरचुरे करता, आमकां वायट दिसता, वय हें जें कितें जालां तें बरें न्हू, हें स्टार जें आसा ताचें सवें जें जालें तें खूब वायट आमी म्हणटा. सिद्धी नायक आमचें गोंयकार चेडूं, ताचेंय सवें जें जाल्लें, ताकाय मारून उडयल्लें तें खूब वायट, हें आमी घडये म्हणटा. आनी जायते फावटी आमी तांच्या आवय बापायचे घडये चुरचुरे करता. दुसरे वाटेन आमी कितें करता आमच्या भुरग्यां पासत? आवय बापूय आसात तीं आयज आपल्या भुरग्यां पासत कितें करतात? तांकां राखपाक, सांबाळपाक. दुबाविरेत सरकारान ज्यो स्कीम काडलेल्यो आसात त्यो आसात. सरकाराचो स्लोगन आसा बेटी पढाओ बेटी बचाओ आनीक हेर दुसरे स्लोगन. फकत स्लोगनियरींग म्हणटा तातूंतूच आमी गुल्ल जाले काय? आनी ह्यो स्किम्स ज्यो आमकां दाखयल्यात ताचेरूच आमी खुशाल जावन आसा काय? आनी जायते फावटी जे कोण वायट करपी आसात तांकां आमी माळा पासून घातलेल्यो आसात. ते वायट करपी जाणा जावन आमी घडये आयज तांकां बरें म्हणलेले आसात. आमच्या घराब्यान भितर सरुया. आमच्या घराब्यान आमी आमच्या चेडवांची काळजी घेवपाक जाय की ना? आयज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची काळजी घेतात. आयज जे एल्डर्स आसात ते चेडवांची काळजी घेतात. कशे भाशेन? बाय तूं कितें न्हेसता तें मातशें सांबाळ, हें न्हेसनाका तें न्हेसनाका. कशे भाशेन न्हेसपाचें आमच्या चेडवा भुरग्यांनी, आनी न्हेसपाक लागून हें जाता हेंय म्हणलेले आमचे पॉलिटिशियन्स आसात, पुलीस आसात. जें कितें वायट तांचे सवें घडलां ताची चवकशी करचे बदलेक तीं कितें न्हेसोन गेल्लीं, कशे भाशेन तांचो बिहेवियर आसलो तें त्याच चेडवांक जांकां वायट जालां तांकांच सांगतात. हे पॉलिटिशियन्स जे आसात नेणार म्हणुया, हे पुलीस जे आसात जे फकत आपणाचे फायद्याचे चिंततात वो ते कोणाच्या तरी पयशांचेर खेळटात तेय नेणार म्हूण समजुया. आमची आवय बापूय आहाय ती जाणार. आनीक एक बरीशी मॅसेज ट्रेंडींग जाताली आनी आजून जाता. डू नॉट इन्स्ट्रक्ट युअर डॉटर नॉट टू गो आउट, टीच युअर सन्स टू बिहेव. तुमच्या धुवांक तांकां राखचे पासत घरान भितर बसोवन दवरी नाकात वा तांकां भायर धाडिनासतना रावनाकात, पूण तुज्या पुताक शिकय कशे भाशेन ह्या चेडवा सवें ताची वागणूक जावपाक जाय ती. आयज आमची आवय बापूय कितें शिकयतात? तुमी शिकयतात काय तुमच्या चेड्यांक कशे भाशेन एका चेडवाक पळोवचें? एक चेडूं म्हणल्यार कितें? ती एक वस्त न्हू, हें शिकयतात काय? पूण जायते फावटी आमचें जें प्रोटेक्शन आसा तें बरें करपाक जाय. आमी आमच्या धुवांक प्रोटेक्ट करपाक जाय, सांबाळपाक जाय. पूण तें करता आसतना पासून आमी आमच्याच पुतांक शिकयलां चेडूं म्हणल्यार भितर बंद करून दवरपाची वस्त, भायर धाडपाची वस्त न्हू. आनी चेडे आसात तांणी कितेंय करपाक जाता भायर वचोन. जरी तर ह्या चेड्याक तुज्या पुताक तूं शिकयता की तुजे धुवेक भितर घालून दवरपाक जाय, राखूंक सांबाळूंक, जाल्यार भायर वयता तितलीं चेडवां चेड्यांच्यान उजार करपाक जाता. हें तूं शिकयता शिकयनासतना. जाल्यार भाव भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां खंयच्यान खरीच उबारूंक आमी तयार ना आनी आमचे जे एटॅचमेंट्स आसात ते सोडूंक आमी तयार ना. जशें आयज जेजून म्हणलां दुयेस करपाक जाय आनी जायत्यांची नांवां घेतल्यान आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयण हांचो आनी आपल्या जिवाचो दुयेस करूंक जाय. दुयेस करप म्हणल्यार तांचें पाड घालप न्हू वा तांकां डिस्ट्रॉय करप न्हू. दुयेस म्हणल्यार हो डिटॅचमेंट जो आमकां एटॅचमेंट जो आसा आमच्या ह्या सगळे आमचे रिलेशनशिप्स आसात, आमचे संबंद आसात, तांकां जो गरजेहून चड आमचो एटॅचमेंट आसा तो सोडपाक जाय. म्हणजे दुयेस करप. आपलो खुरीस घेवपाक जाय म्हणल्यार मानून घेवपाक जाय. आयचो समाज ज्या समाजान आमी जियेता थंयसर कितें आसा,
कशे भाशेन आसा आमची परिस्थिती. आवय बापायनी मानून घेवपाक जाय, आमच्या चेडवां बायलांनी मानून घेवपाक जाय, चेड्यांनी आनी दादल्यांनी मानून घेवपाक जाय. जे कोण आमचे राज चलयतात ते पॉलिटिशनांनी मानून घेवपाक जाय. न्हूच फकत आपणाक जाय तांचे पासत आख्खी स्टेट मिशनरी चालू केली हें न्हय, पूण आमच्या दर एका चेडवा बायलांक फावो ती सुरक्षा दिवचे पासत आनी तांकां नीत मेळोवचे पासत ही आख्खी स्टेट मिशनरी तांणी उजार करपाक जाय. जे पुलीस आसात तांणी आपणाचो फायदो न्हू, दर एक चेडूं दर एक बायल आपणाचीच एक धूव जाल्ल्या भाशेन, आपणाचीच एक भयण जाल्ल्या भाशेन तांणी पाडूंक जाय. पूण आमच्यो केसीस आसात तांकां आमकां हें सोल्युशन मेळ्ळो ना. कित्याक हे आमचे पुलीस आयज कांय कारणाक लागून, वेगवेगळ्या कारणाक लागून, एक एकल्याक आपआपलें कारण आसतलें, पूण त्या कारणाक लागून आयज पडलेले आसात, सारके खाला पडलेले आसात. तांच्यान आपलीच तकली वयर काडून हांव पुलीस अशें म्हणूंक जाता काय? भोव करून आमचे क्रिस्ती पुलीस जे आसात, आमचे क्रिस्ती पॉलिटिशियन जे आसात, तांकां आयज आमी तांचे पासत मागुया. कित्याक नेणार आसात, जाणार आसात, आनी जाणवेच्या पुस्तकान आमकां म्हणलां तशें एक नेणाराच्यान जरी तर समाज पाड घालूंक जाता, जाल्यार एक जाणाराच्यान आख्खो समाज नवो करूंक जाता. जाल्यार ही कृपा आमकां मागुया. हे जाणार म्हणटात ते जेजूचे शीस, जेजूचे नीज शीस. जाल्यार आमी जण एकलो, जावं आमी चेडो चेडूं, जावं आमी बायल दादलो, जावं आमी तरणाटीं वो आमच्या हातांत पदवी आसलेली वो कांयच पदवी नासलेली, जाल्यार आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जायत जाल्यार ही नीत आमच्यान सांबाळपाक जातली, दुसऱ्यांक नीत दिवपाक जातली. आनी जीं कोण अनितीक सांपडलेलीं आसात, भोव करून आमचे चेडवां बायलां तांचे पासत उबी रावंक आमच्यान जातली. तर हेंच करपाक आमकां कृपा मागता आसतना जेजूक चिटकून रावप भोव गरजेचें, मागणें भोव गरजेचें. आनी दर एके मिसाचे भेटेन हें फावो तितलें ज्ञान आमकां मेळटा, दर एके मिसाचे भेटेन ही फावो तितली घोटाय आमकां मेळटा. आमी जेजूचे नीज पाटलावतार जावं. तर मागण्यांत घोट रावुया, जाता तितले पावटी मिसाचे भेटेन भाग घेवंक प्रयत्न करुया. आनी जें कितें आमी मिसाचे भेटेन अणभवलां आनी जेजू जो आमी घेतला तो दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्या पासत आमचे गूण, आमचो वेळ, आमचें बरेपण, आमचें इन्फ्लुयन्स उजार करूंक आमी तयार जावया.